नमस्कार योकार गोवा टुडे स्मिता येळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स. This headline is sponsored by Morning Mantra 360-degree organic range of herbal wellness products available at all chemist stores. मुंबई गोय क्रूज बोटीचेर एनसीबीच्या धाडीत शाहरुख खानाचो पूत आर्यना सयत 8 जाणांक धरले. आर्यन धरून तिगांक चौकशे उपरांत अटक. लाखांचे कोकेन, हशीश, चरस, MDMA जप्त. सुशांतच्या केशीत सेन्सेशन करपी एनसीबी आणि सरकार मुंद्रा पोर्टावेले 3000 किल ड्रग्सांचेर वग्गी. अफगाणांतल्यान कोणाच्या नावार कन्सायनमेंट आयलो. काँग्रेस मागता चौकशी. भायल्यान आयिल्ल्या पक्षांच्या काँग्रेसीचेर अतिक्रमण. तळागाळात काम नासतना आयत्या उमेदवारांची खरेदी. काँग्रेस म्हणटा बीजेपी विरोधी मतां फोडून बीजेपीक जिखोवपाचो प्लान. फेब्रेर 2022चे विधानसभा वेंचणुके खातीर जाय आशिल्ली EVMs व्हीव्हीपॅट मशिनां गोंयांत. सगळीं मशिनां कर्नाटकांत वापरिल्लीं. वेंचणूक अधिकारी तपासतले एकान एक मशीन. पश्चिम बंगालात ममताची मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची घट. भवानीपुरात बीजेपीचेर 58,000 मतांनी जैत. तिनूय पोटवेंचणुकेचे सीट TMCन जिखले. आणि काँग्रेसी कडेन ना नेतृत्व. एक एकलो पार्टी सोडून चल्लो. उदरगतीचे आमकां सांगू नाकात. मुख्यमंत्र्याचो काँग्रेसीचेर फार. 1 नोव्हेंबर मेरेन खंय रस्त्यार एकूय फोंडकूल दिसचे ना. सुशांत सिंगाच्या केशीचे सेन्सेशन करपी एनसीबी आणि सरकार अदानीच्या मुंद्रा पोर्टार सांपडिल्ल्या ड्रग्साचेर ओग्गी. एनसीबी कोण चलयता? प्रत्येक इश्यूचेर तोंड उघडपी अमित शाह आतां ओग्गी कित्याक काय म्हणून काँग्रेस आक्रमक. अफगाणांतल्यान 3000 किल हेरोईन कोणाच्या नांवान आयले ते खंय स्पश्ट करचे. सुप्रीम कोर्टाच्या 2 जुईजांचे कमिशन बसोवन खंय तपास करचो. Director of Revenue Intelligence caught drugs worth heroin worth 21,000 crores. Heroin was found in 2 containers that landed at the Mundra port from Afghanistan, exported by a company in Afghanistan called Hassan Hussain Limited and imported in the name of Ashi Trading Company of Vijayawada, Andhra Pradesh. It's the Director of Revenue Intelligence. It's not their job. What is the function of the Narcotics Bureau? They are supposed to get it, isn't it? But you saw them last year. They were on an overdrive with the Sushant Singh case, where they got some 59 grams of marijuana. And there was a huge hue and cry all over. I'm asking, why is the NCB not active now? You see, that is Bollywood sons have been raided or whatever. But that again, where does this drug come from? NCB should work on what happened in Mundra port, isn't it? Why has NCB not having a head for the last 18 months? Who is in charge of NCB? So NCB comes out all of a sudden and does this drama. Oh, we caught this in a ship here, some Bollywood. They are deflecting attention from the real issue. एक 2 सुप्रीम कोर्ट सिटिंग जजेस हैं, उसको हम कह रहे हैं कि जांच कीजिए. सब पता, फिर दूध का दूध पानी का पानी होगा. जरूर बिना पॉलिटिकल पैट्रनेजेस से इतना बड़ा माल नहीं आ सकता. होम मिनिस्टर डूइंग, I don't understand what he's doing. Why is he I must tell you, is one of the worst home ministers India's ever had, Mr. Amit Shah. गिरीश म्हणटा फाटीं 70 बीजेपी पदाधिकाऱ्याच्या फॅक्टरीन कोट्यांचे केटमाइन सापडिल्ले. तिवूय केस सरकारान पद्धतशीर चेपली. It is a family business of BJP to have these drugs in Goa because many of their office bearers are involved in this and there is a protection to them by BJP government. If DRI can come to Goa and get 100 kilos of ketamine from BJP office bearers industrial unit in Sattari and nobody knows what has happened till date about that. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. भायल्यान आयिल्ले पक्ष तळागाळात काम करिनासतना काँग्रेसीचे आयते उमेदवार उखलूंक सोदतात. गोंय काँग्रेस डेस्क इन्चार्ज दिनेश गुंडूराव उलयला. आलेक्स रेजिनाडा वेल्यान ताची जाप. पयसो ओतून उमेदवार उखलतात म्हणून आरोप. बीजेपी विरोधी मतां फोडून बीजेपीत जिखोवपाचें राजकारण. आप TMCचेर बोट.
8 ते 13 ऑक्टोबर मजगती खंय काँग्रेसीचो युती विशीं रिव्ह्यू. There is a news about Regina and all that he might join our. See, Congress has got leaders, Congress has got in every constituency, where we are strong, we have got lot of competition going on for every constituency. In most of the constituencies, we have, actually, if you look at it, all the other political parties are trying to encroach upon the Congress because they don't have their faces, they don't have their candidates, so they are saying, they are trying to talk to Congress aspirants, they are talking to Congress ZP members, they are even talking to Congress councillors. They have gone down to that extent. And what are they talking? They are saying, we will give you 15 crores, we will give you 10 crores, we will give you 1 crore, we will give you 25 lakhs, we will give you 15 lakhs. Money is being offered like this. To these people also. All these people, this is the approach of these political parties which have come to divide the secular vote. These outfits which have come to divide the secular vote, their approach is what? We will fund, we will give you money, we will give you all these things, come and join us. Trinamool Congress, AAP, both of them have got that same agenda. बीजेपी विरोधी मतां फोडून बीजेपीकूच जिखोवपाचो प्लान. Because today, the anti-BJP vote, because there is a huge anti-incumbency against this government, and people want to see the BJP loses the election in Goa. People don't want the BJP. But there are forces in collusion with various other forces which are trying to again destabilize this and are trying to divide this vote. This is a deal. When someone of a stature of a former CM has not even met the leader of the party which he wants to join, and he has spoken with a middle person, I would say they are middlemen. So a middleman has convinced Mr. Falerio to join TMC, and before joining he has never met TMC leaders. So it is very clear that a middleman has played a role in fixing this deal. काँग्रेस लिडरशिपीन खंय युतीचें कितें तें फायनल करूंक सांगलां. कांग्रेस लीडरशिप ही हमको एडवाइज्ड अस कि आप लाइक माइंडेड ग्रुप्स और लाइक माइंडेड पार्टीज और लाइक माइंडेड सपोर्टर्स के साथ आप बातचीत करके आप फाइनलाइज कीजिए, क्योंकि इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवा वो करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है. 8 ते 13 ऑक्टोबर मजगती राव आनी चिदंबरम गोंयच्या वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांच्या फुडाऱ्यांक आनी बाकीच्या जाळवणदारांक मेळटले. From the 8th onwards, 8th to 13th, Chidambaram ji and myself will be touring the state of Goa in different parts of Goa and interacting with various stakeholders and various non-political leaders also. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. फेब्रेर 2022चे गोंय विधानसभा वेंचणुके खातीर जाय आशिल्ली EVM व्हीव्हीपॅट मशिनां गोंयांत पावलीं. उत्तर गोंयची पणजे आल्तिनार जाल्यार दक्षिण गोंयची मशिनां मडगांवां दवरल्यांत. गोंयांत हाडली सगळीं मशिनां कर्नाटकांत वेंचणुकेक वापरिल्लीं. गोंयचे वेंचणूक अधिकारी आतां एकान एक मशीन तपासून पळयतले. गोयचे असेंब्ली इलेक्शन 2022 डीव आसा आनी गोयच्या चीफ इलेक्शन ऑफिसरान आपल्याक लागता ती सगळी तयारी सुरवात केल्या. इलेक्शनाक लागता ती व्हीव्हीपॅट मशीन, EVM मशीन आनी दुसरे मशीन जे ऑफिसर वापरता वोट एक्टिवेट करपा खातीर एवरी टायम ती मशिनां, ही सगळी मशिनां नॉर्थ गोवा खातीर जी आहा ती आल्तिनोचेर तेंच्या स्टोरेज फॅसिलिटीन कलेक्टराच्या कस्टडी भितर ते दवरताना तुमकां दिसता. अशीच तिनूय प्रकारची मशिनां सावथ गोवा खातीर जी आहा ती सावथ गोवाक तेंच्यांनी व्हरून दवरल्या. आनी ही मशिनां कर्नाटकान फाटलें जें इलेक्शन जालें ही मशिनां थंय आसली, थंयची मशिनां जी कर्नाटका इलेक्शनाक वापरलेली ती मशिनां तेंच्यांनी गोंयांत धाडून दिल्ली आसा. आनी मशिनाचो कावंट आमकां इलेक्शनाक जी एक्चुअल लागता त्या पेक्षा खूब चड मशिनां इलेक्शना खातीर हाडची पडटा. मेनली बिकॉज जितले बूथ आहा ते बुथांचेर जाय तितली मशिनां, तेजे उपरांत 10% एक्स्ट्रा मशिनां इलेक्शना खातीर दवरची पडटा. म्हणजे कितें प्रॉब्लेम जालो खंयचे मशिनां जाल्यार चेंज करपा खातीर बी. तेजे उपरांत थोडी मशिनां हाडची पडटा ती ट्रेनिंगा खातीर ऑफिसरांच्या, जी ट्रेनिंगाक मशिनां वापरता ती इलेक्शना खातीर वापरिना, सो ट्रेनिंगा खातीर वेगळी मशिनां हाडची पडटा. आनी दुसरी आनीक इलेक्शन प्रोसेस ट्रान्सपरंट करपा खातीर वेगवेगळे डेमॉन्स्ट्रेशन आसता मशिनांचे बी लोकां खातीर, पॉलिटिकल पार्ट्या खातीर, तेंच्या खातीर वेगळी मशिनां हाडची पडटा. म्हणजे ह्या चारूय गजाली खातीर जी मशीन लागता तितले प्रकारची तिनूय तरेची मशिनां व्हीव्हीपॅट,
EVM मशिनांचे ऑफिसर वा सगळीं मशिनां हांगासर त्या तितले नंबरान मशिनां हाडून दवरची पडटा. आतां जी मशिनां आल्तिनो हेजेर दवरल्या तेजे उपरांत प्रत्येक मशिनाचें चॅकींग चीफ इलेक्शन ऑफिसराक करचें पडटलें. प्रत्येक EVM चलता काय ना तितून वोट घालून सगळीं तेंचें टेस्टींग करचें पडटलें. दुसरे वटेन इलेक्शन कमिशनान ऑफिसरांच्यो कमिटीज, इलेक्शन कमिटीन बाकीचे पॉलिटिकल पार्ट्या मिटींग ह्यो सगळ्यो गजाली चालू केल्ल्यो आसा. नॉर्थ गोवा खातीरूच 3 ट्रक लोड करून ही मशिनां आयिल्ल्या जे हांगसर आल्तिनो स्टोरेज फेसिलिटीन स्टोर जाता. सावथ गोवा खातीर वेगळी मशिनां तेंच्यांनी दवरलेल्या, वेगळी स्टोरेज फेसिलिटी तेंच्यांनी थंय ट्रान्सपोर्ट केल्ल्या. इलेक्शन कमिशनान जी इलेक्शनाक गोंयच्या इलेक्शनाक खातीर जी तयारी लागतली ती सुरवात केल्ली आसा. आमी आयकूं येता दिसता तेंची इलेक्शन कमिटीज तेंच्यांनी भितर फॉर्म केल्ले आहा. तेजे उपरांत पॉलिटिकल पार्ट्या बरोबर मिटींग, ह्यो सगळ्यो गजाली जशें जशें इलेक्शन लागीं पावता तशें तशें इलेक्शन कमिशन आपली पूर्ण तयारी इलेक्शना खातीर दाखयली आहा. हांव लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर आल्तिनोच्यान. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. बीजेपीची तिकेट म्हाकाच मेळपाक जाय आनी मेळटली. वास्कोत कितलीशीच कामां केल्यात, उरल्यात ती सरकारा कडेन फंड नाशिल्ल्यान. आमदार कालूसाचो दावो. वास्को बीजेपी मंडळ अध्यक्ष दीपक नायक म्हणटा, वास्को बीजेपीचो उमेदवार खंय फक्त कालूसूच. तो तयार ना जाल्यार खंय आपूण तयार. वास्को बीजेपी मंडळान फ्री मेडिकल कॅम्प दवरिल्लो. टिकेट ऑटोमॅटिकली येवपाक टिकेट काय मागपा नाका सेकंड टाइम MLA. आणि ते परफॉर्मन्स वायज म्हणजे एगेन्स्ट काय ना, नो करप्शन चार्जीस. ओके सर, माझे शॉर्टफॉल जाते, बट दो शॉर्टफॉल जाता गव्हर्मेंट पयस ना म्हणून शॉर्टफॉल लायक सम वर्क्स बस स्टँड सम अदर वर्क्स 100%. इफ नॉट युअर वाईफ विल कॉन्टेस्ट सर. इफ नॉट काय ना, देट इफ मी बाहेर रावपाची प्रोस्ट येना. आयज सांगला म्हणजे फॅमिली प्रॉब्लेम्स आसपास ना. आनी लोकांना आपल्या भायले दवरले कावन्सिल इलेक्शन. मुझे बायल केन्ना रावन इलेक्शन टिकेट म्हाका 100% आनी 0 1 आमच्या आमदारान खंयसर कोणाक पब्लिसिटी करूंक ना, पूण डेव्हलपमेंट वायज पेपराचेर पळयत जाल्यार खूब केल्लेली आसा. त्याच्या भायर आमी जे जॉबाक दिल्लेले आसा पण एक सांगचे की आमच्या आमदाराचेर एक कार्डाक आमचो वास्कोचो आमदार आहा तो नॉन करप्ट आहा, कोणी प्रूव करून दाखोवचें. भारतीय जनता पार्टीचो कॅन्डिडेट आमकां दिता आनी सद्या वास्कोचो आमदारूच आमचो कॅन्डिडेट आसतलो. पूण जो मेन आमचो वास्कोचो आमदार आसा हांव तेच्या फाटल्यान आसतलो. समज तुका टिकेट दिली जाल्यार समज टिकेट दिली जाल्यार जो मेन हांव शक्यतो ट्राय करतलो आमच्या सिटींग MLA करपाक. आनी सिटीन MLAन समज ना म्हटलें जाल्यार मागीर हांव आसतलोच. ज्या पक्षा कडेन केंद्रात आनी राज्यांत नेतृत्व ना, लुईझीन गेलो दुसरो वचपाच्या वाटेर, तिसरो आनीक खंय, तेन्ना दिगंबर कामतीन उदरगत म्हणल्यार कितें तें सांगपाची गरज ना म्हूण कुंकळीन सरकार तुमच्या दारी कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयलो. 1 नोव्हेंबर आदी रस्त्यार एक्कूय फोंडकूल दिसचे ना. दिसल्यार थंयच्या PWD इंजिनियराचेर कारवाय करतले म्हूण मुख्यमंत्र्याचें उतर आनी शिटकावणी. लोकांक खड्ड्यांचो त्रास जाता, हांव ना म्हणना. हेवी रेनफॉला खातीर खड्डेच मोठ्या प्रमाणात जाल्या. विचारा दिगंबराच्या सरकारात म्हणजे जेन्ना तिजोरी भरून वताली, कांय पळय जाल्यार सकाळ म्हाका येता आसतना दिगंबर असो आडवो तिडवो जाला आनी फोटो मारता. अरे ज्या पक्षा कडेन नेतृत्व ना, केंद्रातूय नेतृत्व ना आनी राज्यातूय नेतृत्व ना, ज्या पक्षात जेंकां येदे व्हडले केले तोच जर पक्ष सोडून वयता, म्हणजे लुईझीन फेलोरा कडल्यान सोडून थंय वचून कोणाक तरी जॉईन जाला, दुसरोय वचपाच्या वाटेर आसा, तिसरो आनी कितें तरी आसा थंयसर. हेणी आमकां सांगपाची गरज ना. बाब दिगंबर कामतीक विकास कितें आनी डेव्हलपमेंट कितें हेणी म्हाका सांगपाची गरज ना. 1 नोव्हेंबर पर्यंत
रस्त्याचेर एकूय खड्डो उरचो ना हे उतर म्हजें हांव सांगता PWDच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक हांवें सांगलां 1 नोव्हेंबराच्या उपरांत रस्त्याचेर एक सुद्दां खड्डो आमकां दिसचो ना आनी जर दिसलो जाल्यार त्या PWD इंजिनियराचेर स्ट्रिक्टली पनिशमेंट केली वयतली. आज म्हज्यान म्हणूंक जाता म्हजें जें एश्युरन्स हांवें दिल्लें कुंकळेच्या गांवांक तें 90% काम हांवें करून दिल्लें आसा. हांव देव बरें करूं म्हणटा CMाक. पण हे सरकारान म्हाका मोठ्या अभिमानान सांगूंक दिसता की दीस गव्हर्मेंट हॅज टेकन एज अ स्टेप फॉरवर्ड टू रीच आउट टू द पीपल ऑफ गोवा. आनी देखूनच हो सरकारान जितले आमी प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करता, जितले आमी प्रोग्राम आनी पॉलिसीज इम्प्लिमेंट करता, तितले लोकांच्या बोर्डाचेर, तितले लोकांच्या कोऑपरेशनाचेर आमचे प्रोग्राम इम्प्लिमेंट. बेकर्स फेस्ताक पाव वाडलो. पदेराचो पाव 5 रुपयांनी. हॉटेलांनी आनीक मायज. गोंय बेकर्स अँड कन्फेक्शनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष म्हणटा सरकारान पदेरांक स्कीम काडची, सबसिडी दिवची. गोंयकार पदेर 8% उरल्यात. 92% धंदो भायल्यांच्या हातात. भायले नितळसाण दवरिनात. सरकारान खंय तांचेर बडी मारची. संघटनेन बेकर्स फेस्त मनयलें. आमी फकत 8% उरल्या ते बी करले ते ना आपण मोर पासून धंदो चलयतलो म्हणून आमचे ट्रेडिशनल पदेर जे पळय जाणटे आहा ते कुटू करून आपलो तो धंदो चलयतात. आतां भायले लोक कितें करतात, भायले आपले बायल भुरग्यांक घेवन सोयऱ्यांक दायऱ्यांक घेवन तेंची सोय भितर तेंचो धंदो ते करून उडयतात. तो धंदो अनहायजेनीक जायते कडेन आमी चयला अनहायजेनीक आसा. अनहायजेनीक तेजे गोवोरमेंटान एक्शन घेवचें. इलिगल आसात थोडे बेकरी तुका अशी आसात की 5x3 स्क्वेअर मिटरां भितर एक व्हडली बेकरी, तितून ओवन आसा, निडींग मशीन आसा, तितून स्लायसर आसा, तेजी कुशी एक बायल तुका भुरग्यांक घेवन थिंगा न्हिदलेली आसा. सो थिंगाच रांदतात, थिंगाच जेयतात, थिंगाच भुरगीं जातात. असलो अनहायजेनीक बिझनेस गोवोरमेंटान बंद करचो आनी लोकांनी तेंचेर बडी मारची. आयज सायकली ज्यो आमचे पळय भोंवतात आमी डिमांड करून तेंचे कडेन मागलें आहा. जाका लायसन्स आहा तेजें लायसन्स तूं तुजे सायकलीक मार, तुजे गाडयेक मार, तुजे स्कुटराक मार. लोकांक कळपाक की आमी सिन्सियर आनी आमकां तुका सिन्सियरली आमी हो आमचो उंडो बरो हायजेनीक दितात म्हणून. पाव खंय 50 ग्रामा परस उणें असल्यार पदेराक विचारात. सायज आमची 50 ग्राम. सो ही सायज जर आमची जर उणी आसा, ब्रेड तुजो सारको ना, तुमकां रायट आसा आमच्या पदेराक उबो करून तुका विचारपाक. तुमकां पुलिशी करपाक रायट आहा, तुमकां कोर्टांत करपाक रायट आहा. बेकर्सूय सरकारी आदार सोदतात. पीठ जें पळय आसा, पीठ मैदा जोडो हेजेर आमकां चड सबसिडी जाय. आयज मानाय मेळना, मान्याक तुका सॅलरी सबसिडी दी. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. वादळी वारो, पावस आनी जगलांचो परिणाम जावन सिकेरी सेंट लॉरेन्स चर्चीचे छपरा कुशीकचो उंच खांबो कोसळ्ळो. नळे फुटले आनी एक खांबोय डॅमेज जाला. मजगतीं गोंयचे वेधशाळेन फुडले 4 दीस येलो अलर्ट दिला. दर्यादेगेचेर 45 ते 65 किलोमीटर स्पिडीन वारें मारूं येता. दर्यान 100 ते 125 किलोमीटर नेटान वारें मारूं येता. नुस्तेकारांनी दर्यान वचचें न्हय म्हणून शिटकावणी. कोविडाक लागून लोकांनी वाडदिसाक येवचें न्हय म्हणून पिरियडचो आमदार मंत्री गोविंद गावडेन उलो मारूनय बरे मागपी मोठ्या संख्येन परबीं दिवंक पावले. हाच्या वयल्यान गोविंदाचें काम लोकांचो ताचेर मोग दिसता म्हणून मुख्यमंत्री उलयलो. गोविंदान खंय पिरियडांत लोकांची कितलीशींच कामां केल्यांत. गोविंद बरो वावर करता म्हणून तोखणाय. सकाळच्या वेगवेगळ्या घरा कडेन मोठ्या संख्येन हजर आसा. जरी तरी लोकांक आव्हान केलें कोविडा खातीर विशेष करून गर्दी करची. हांव लास्टाक आतां हांव खरें म्हणल्यार गर्दी कमी आसतली हे पळोवन सगळ्यांत लास्ट आयलो. पण आतांय पळयत आसत शेकड्यांनी लोक हजर आसा. तेज्या वयलो मोग लोकांनी व्यक्त केला, तेज्या वयलो प्रेम लोकांनी व्यक्त केला. पिळोळ मतदारसंघांतले तेजे चाहते आसाच आसा, पण गोंयभरांतले तेजे हिते चिंतक तेजे चाहते बी वासीश निमित्तान हांव रीच करपाक हांगासर आयला. गोविंद हो म्हजो मित्र. वर्सां सामाजीक क्षेत्रांत राजकीय क्षेत्रांत वावुरता आनी आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर म्हणून, कॉपरेटीव मिनिस्टर म्हणून, ट्रायबल मिनिस्टर म्हणून तेजें काम हें खरोखर खूब बऱ्या पद्दतीचें काम गोंयभरचो करता आसतना मेळटा. आज वाडदीस हेच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या खातीर ताका खूब खूब परबीं आनी अशेंच काम ताणें फुडें करीत रावचें. म्हज्या वतींतल्यान ताका खूब खूब शुभेच्छा. ताच्या फुडल्या राजकीय प्रवासांत सुद्दां म्हजे कडल्यान ताका खूब खूब शुभेच्छा. हांव ताच्या खातीर यश हांव दितां. देव बरें.
आपाच्या बाणावली यूथ फाट्यान भुरग्यां खातीर करियर गायडन्स कार्यशाळा दवरिल्ली. भुरगीं शिकता आसतनाच तांचें ध्येय कितें तें तांकां कळपाक जाय. पालकां मदीं जागृताय जाय ते खातीर असले वर्कशॉप जाय ह्या हेतान आपान कार्यशाळा दवरिल्ली. 100 भुरग्यांनी वांटो घेतलो. स्कील डेव्हलपमेंट, कॅरियर इन हॉस्पिटॅलिटी, इंटरव्यू कशे दिवचे ह्या विशीं कार्यशाळेत मार्गदर्शन. क्लोज टू 100+ भुरग्यांनी आज ह्या वर्कशॉपाक भाग घेतलो. आनी वॉट वी वॉन्टेड टू शो वॉज, एक जरी तरी आवय बापूय भुरग्यांक इस्कला धाडटाय जाल्यार पयलीं म्हणटाय तो स्टेप जाण जावपाक की हो भुरगो आपल्यागेलो फाल्यां शिकोन व्हडलो जालो म्हणटकीर कितें जातलो, तूं कितें कोन्न हो कॅरियर सिलेक्ट करचो भुरग्यांनी. सो तेजें एक स्वॉट एनालिसीस म्हूण आहा. तें स्वॉट एनालिसीस आमी आज हिंगा आमगे एक फॅकल्टीन जो रिसोर्स पर्सन आहलो तेणें ते कॅरियर गायडन्सान भुरग्यांक आज कळून दिलें. What they want to do, ahead in their life. They just finished their education, so now they need to know like what exactly. So what exactly they want to do. So yes, we should have workshops like this so that they have a clue of what they really like and what they want to go for. So we had a great experience with this, and this is something Aam Aadmi Party has organized, and I wish our government had done better than our previous government. If they had done something like this, it would have been a great opportunity for our youth of Goa. Students and the people who came here today, we also received a lot of valuable insight today, and I feel that the children and students in schools do not know things, so if we would be kind enough as to have it on a larger scale, it will benefit them a lot. It was definitely useful because I saw many students just interacting with the speakers. They wanted to know more, and they also said that this should be done in the school. This workshop should happen from the school level, but it is not happening, so we took the initiative and we got together so many youth, and they gave us a very good response. भुरग्यांचें शिक्षण जावन तांकां नोकऱ्यो जर मेरिटार मेळना जाल्यार शिक्षणाक कांयच अर्थ ना. पालकांच्या मेहनतीक अर्थ ना. नोकऱ्याचेर राजकारण करूं नाकात म्हूण दोतोर मनोज कामत मागता. दिवचलच्या शिक्षा विजनान गुणवंत भुरग्यांचो भोवमान केलो. शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यानूच भुरगीं आपलो फुडार घडोवंक शकता. भुरग्यांनी मेळिल्ली संद सादची बरो उपेग करचो म्हणून उलो. Programs like this must be socially stimulating, not just motivating. आम्ही ताळयो मारया, तांकां प्रायजां दिवया, दोतोर तांकां बरे सर्टिफिकेट्स दितले जालेच. बट बरो तो भुरगो ग्रॅज्युएट जाल्या नंतर बरी ताका नोकरी मेळूंक, ती नोकरी मेळटना थंय राजकारण असू जायना. त्या नोकरी ताच्या गुणाचेर मेळूंक जाय, ताच्या शिक्षणाचेर मेळूंक जाय. कोण कोणाक कनेक्टेड आसा त्या कनेक्शनाचेर नोकरी मेळूंक जायना. तशें जर मेळत जाल्यार तुमच्या शिक्षणाक काय अर्थ उरचो ना. तुमचे आवय बापूय जे संघर्ष करून रिणां काडून जे भुरग्यांक शिकयतात ताका काय अर्थ उरचो. कोणी कितें म्हणून शिक्षण हे एकमेव उपाय, आणि होच आमकां बहुजन समाजाक बदलू शकता. तुम्ही जो तुमचो टायम आसा हो टायम खूब इम्पॉर्टंट आसता. आज आमी जर 1.5 वर्सांक कोविडान पळयला खुबश्यो गोष्टी बरें शिकयला, पण खुबश्यो फावटी कितें जाता घरा आसा म्हणून ऑनलायन शिकता, पण खूब टायम त्या मोबायलाचो किंवा एनी स्क्रिनाचो मिसयूज जाता. हांव भुरग्यांक विनंती करता, तुम्ही तुमचो टायम वेस्ट करूं नाका. मिसयूज जे तुमचे आई वडील तुमकां फॅसिलिटी जाता ते मिसयूज करूं नाका. कित्याक आमची परिस्थिती फक्त शिक्षण बदलू शकता. सिव्हिल प्रोसिजरल कोडात जमनीविशयी काय कायदे आसा ते कोंकणी, मराठी, इंग्लिशीत अणकार करून लोकांक उपलब्ध करून दिवचे म्हणून 70 भूमिपुत्र संघटना मागता. नवे कायदे नाका, रेव्हेन्यू कोडूय नाका. राना खात्याच्यो कटकटी जातात तांकां पयलीं हांगाच्यान उखलात म्हणून मागणी. सरकाराचो नवो कायदो कोताक पडचो ना. ह्यो डिक्री बी ज्यो आहा त्यो कायदो पयलींचो आहा तो कायदो आमकां जाय. तुजे नवे कायदे आमकां नाका. सिव्हिल प्रोसिजर कोड आनी कितें थोडे कायदे आसात ते आमच्या जमनीक लागतात, आमच्या मालकीक लागतात. तर ह्या जमनी ह्या कायद्या बद्दल आमचें म्हणणें आहा तेजे कोंकणींत, मराठींत आनी इंग्लीश ट्रान्सलेशन करून सगळ्यांक उपलब्ध करचें. कोर्टांनी बी उपलब्ध करचें. कित्याक न्याय तर जातलो जाल्यार तेजेरसून आमकां जावंक शकता. जो गांवकार आहा ताका त्या ज्या गांवांत रावता तेजी ती मालकी हक्क आसा तो ताका तो दिवंकूच जाय सरकारान. कायदो ते आपल्याक आतां सरकार जालो म्हणून तो आपल्याक जाय ते कायदे करूंक शकना.
जे सरकार आतां काय करता आपल्याक जाय तेच कायदे करता आनी आपल्याक जाय तेच करता तशें जावंक शकना. जे गांवां आसा त्या गांवांतूय म्हणून गांवकाराचे कायदे आसता तशेंच ते फुडें बी चलोंक जाय अशी एक आमची विनंती. ह्यो आमची जागा त्यो पुर्तुगेज जेन्ना आमच्या गोंयांत राजकारण करताले राज्य करताले त्या टायमार आमच्यो जागा गांवठी पद्दती गांवकार ठरयतात ती जागा तेची तेंच्यांनी करपाच्यो तेंच्यांनी खावपाच्यो. हे सरकाराचो तेन्ना अधिकार तेजेर कांय नासलो आनी हो अधिकार सरकारान आतां लागलो आनी 1980 जेन्ना फॉरेस्ट येयला तेन्ना ती फॉरेस्टाच्या नांवार काडली. पूण म्हाका एकच सरकाराक विनंती सांगपाची अशी आसा की ह्या फॉरेस्टाक जर तुमी हांगासरले हटयनात जाल्यार हांगासर म्हणजे हेजे फुडें म्हणटा काय न्हू ते हेजे पयलींचे कशें पेशव्याचें राज्य जालें तशें पेशव्याचें एकामेकाक चावोन खातले लोक. ही घरां नांवार केली आनी तुमी घरान रावले म्हणून लोकांची पोटां भरपाची ना. आज लोकांक सगळ्यो चारय सुविधा जायो. आज लायट घेतलो जाल्यार तेंच्या कडेन फॉरेस्ट येवन वचूं दिना. ते रस्ते पयलींचे पुर्तुगेज टायमा पासून रस्ते आसा त्या रस्त्याचेर गेटी घालतात लोकांक बंद करतात. आनी तुमी आतां जे पळय हे आतां ज्यो डेव्हलपमेंटाच्यो सरकार तुमच्या दारां येता आनी आमी तुमचें कल्याण करता. सरकार आमच्या दारां येवन कितें करपाचें आहा? 250 स्क्वेअर मिटर घरां जालो आनी सरकार दारां येवन आमचें पोट भरलें. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात. विस्कळ भोंवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.